नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही सगळे सारस्वत कम्युनिटीचे जन आमगेल पूर्वजांना आमकां सांगेले काणी आमकां उदास आसता. आमगेल पूर्वजांक भारी कष्ट जाल्ले वळारे सरस्वती नदी तीर आशिल्ले वळारे ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಾರೆ ತನ್ನಿ ನದಿ ತೀರ ಸುಗುನು ಫಿಶ್ ಕೋಣು ತದ್ ಮತ್ತೆ अनि बाल कटकोरनो मध्य पोषण काणो आपास मंत्र म्हूण सांगून ते जॉईन करून जीव करून उदका सोडता आशिल्ली आनी मध्य भाग खाता आशिल्लीची तशी आमगेल मालगडे व्हड आमी येता येता तशी आमी ब्राह्मण फिश खावचे ब्राह्मण म्हणून आमकां सांगताचे झळकी खावचे ब्राह्मण म्हणून सांगून ते कारण पळोवच्या गेल्यार आमी कशी सरस्वती नदी तीर सुकून मायग्रेशन जावन आयली म्हणून तो आज आमी एक सान काणी कशी पुष्करा सुकून आमगेले मालगडा डिवायड जावन चमकलेची म्हणून सांगून तेन्ना पुष्करा काणी आमकां कळटा येता. पुष्कर म्हळ्यार कसलें पुष्प आनी कर. पुष्प हाता धरचेले देव कोण म्हणटना ब्रह्मा हाता पुष्प आसता ब्रह्माचे कमलांतूय नाभी सुकून कमल येत आसता. तेन्ना एक राक्षसा मार्च करीत ताणें ते फूल काडल वळारी ते फुल्ला तीन कुडको पळोवन तिनी एक लेख जाले म्हूण सांगताची पुष्करांतू आनी ते पुष्पाचे करान हाता सुकून पळयले देखून ते पुष्कर म्हणून एक नांव आयलें. आमगेले एक काणी कसं सांगता आसता म्हळ्यार पुढे बरगाल येयले वळारी सगळे देव लोक बैसून पुष्करांतू यज्ञ करता म्हणून तांणी लेखले. तांणी यजमान जावन यज्ञाक ब्रह्मा हापून बसयले आनी तशीची ब्रह्माले पत्नी जावन आशिल्ले सरस्वती कन्सोर्ट सरस्वती येवका आशिल्ले बट ती येवच्या ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाली म्हणून सांगून आनी ओट्टू केले की वेळ जाता आसा अच्छा ते चांगे घड आसता ते घड गेले म्हणून जाल्यार मागीर कश्ट जाता म्हणून सांगून तांणी पळयले कशी ब्रह्मा एक व्हडली कोसून ते चेल्लीक बैसून यज्ञ करा म्हणून सांगून तेन्ना एक मिल्क मेड म्हणटाचे आमी ते गायत्री ते आशिल्ली ती कापून हाडून ती शुद्ध म्हणून सांगून तिका केले म्हळ्यार ती गायची भितर सुकून येता आशिल्ली तेन्ना गायचे तोंडा सुकून घाण काडले म्हणटा आमी ताका ही शुद्ध जाली आनी ब्राह्मणान तिका शुद्ध केले तदनंतर तिका बैसून व्हडली करून सांगून यज्ञ बैसून यज्ञ करून सृष्टी कापास वांचयले म्हणून सांगता आसची. तेन्ना सरस्वती धांवन आयली येवन पळयतना हांगा एक चेली बसला तिका कोप येवन ती ब्रह्माक विष्टायता आनी ब्रह्माक शाप दिता तुका हांगा शिवाय विंगड खंय टेंपलांत पूजा जायना म्हणून सांगून तशी ब्रह्माले एक स्थान मेन स्थान पुष्करांतू आनी पुष्कर तीर्थराज पुष्कर म्हणटाची भारीच्या हांग जागो. तशी गायक शाप दिता की गाय हमेशा म्हळ्यार तोंड बंद कोंदा बना खाता राबता म्हणून सांगून ब्राह्मणाक शाप दिला तुम्ही कभी चांग जायनाची आनी मायग्रेट जाता तशी म्हणून तीन चार शाप दिता ती. बट गायत्री गायत्री म्हळ्यार गायत्री म्हळ्यार ती शक्ती जावन आयली गाय चुकून शक्ती जावन आयली गायत्री तशी म्हाका दिसचे कसं म्हळ्यार आमगेल गायत्री मंत्र आमकां थंय चुकून देवन आमगेल पूर्वजांना आमगेले कम्युनिटीक विंगड डायरेक्शनां सोडले गोंकी बरगाल येयले वळारी कशें पळय जीवन काडका म्हूण सांगून तांणी गायत्री मंत्र सगळे दिवन आमगेल मालगड थंय सुकून चमकले. बट एक स्टोरी तांणी चंद केला. बट पुष्कर गांवांत तूं गायत्रीचे टेंपल आसा तशीची सावित्री टेंपल आसा आनी ब्रह्माले टेंपल आसा भारीच्या हांग कार्तिक पुण्य वळारी सुमार लोक जन ते येतांची आनी तीर्थराजांतू ते तीर्थांतू डिप्प घेतांची मोक्ष मेळटा म्हणून सांगले एक चांग एक तांची बिलीफ आसा. देखून आमी सगळे पुष्कराचे सारस्वत ब्राह्मण सगळे जाणांनी पुष्कर वचून ब्रह्मालनीक सरस्वती गायत्री मंदिरा वचून आशिर्वाद घेवका म्हणून आमगेर मना येता ते सुद्दां आमी सगळ्यांनी वचूं का हांव कर्नल अशोक किणी दिल्ली सुकून. नमस्कार.